Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. नवो जो कायदो नवी जी ऑर्डर सरकार इम्प्लिमेंट करूंक लागल्या तातून म्युझिक आफ्टर 10 PM इज बॅन्ड. हाजेर हांव उलयतां. म्हाका दिसता आज मेरेन खंयच्याच राजकारण्यान हाजेर उलोवंक ना कित्याक ती हायकोर्टाची ऑर्डर. पूण ही ऑर्डर आमचे गोंयकार आनी गोंयकारपणाचे विरोधान आसा. ऑर्डर जी इम्प्लिमेंट करतात जे भशेन हांव ऑर्डर म्हणना, हांव हायकोर्टाक दोशीत धरयना. पयलीं सांगूंक सोदता हे जो मनीस पिटिशनर गेला तो गेला की नॉयज पोल्युशन रूल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट म्हणून ताजे अंडर नॉयज पोल्युशन रूल्स आहा आनी तो म्हणटा की 10 वरांचे मागीर जे कितें जाता तें नॉयज म्हणून ताजे खातीर तो गेल्लो आहा आनी ही ऑर्डर आयल्या आनी सरकार आतां ती ऑर्डर इम्प्लिमेंट करूंक लागल्या. ही ऑर्डर जी सरकार इम्प्लिमेंट करता that threatens the cultural, social and religious ethos of Goa. Cultural, social and religious. कित्याक म्हणटा cultural, social? Religious तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की जात्रा आसतात, आमचो कार्निवल आसता, इस्टर आसता. This is the religious. Cultural लोकांची लग्न आसतात, काजरां आसतात. काजरांचेर इकॉनॉमी चलता. आणि सोशल म्हणटा जे सोशल प्रोग्राम्स जातात. आतां हे कित्या खातीर जालें? हे कल्चरल, सोशल आनी रिलिजियस एथोस गोंयचे म्हणल्यार गोंयकार आनी गोंयकारपण. आतां ही ऑर्डर आनी सरकार जे भशेन ती इम्प्लिमेंट करता इज गोईंग अगेन्स्ट द कल्चरल, सोशल एंड रिलिजियस एथोस ऑफ गोवा. is going against Goenkarponn. So म्हाका दिसता सगळ्या तरेचे म्युझिक 10 वरांचे मागीर बंद करप. ही जी ऑर्डर सरकारान आतां इम्प्लिमेंट करूंक लागल्या इज किलिंग गोंयकारपण. हे पयलीं. आतां कोर्टान दिले म्हणून सगळें काबार जायना. कोर्टान हाचे पयलीं खूब ऑर्डरी दिल्ल्यो आहा. You have to represent to the people. See, we are 4 pillars of a democracy. The legislation is also one of the pillars. Judiciary may be another pillar. You as a journalist is the 4th estate. So we have to represent to see that people get justice. What is justice? Even social, economic justice is justice. दोनशे लोक त्याच्यात पोट भरतात ही justice म्हणे. And if it's pollution there is sound pollution and there is air pollution also. And all this comes under the ambit of the Environment Protection Act. So कायदो जो हा सेंट्रल कायदो is about environment protection. So once again, when it comes to environment balance, there has to be a clear distinction between need and greed. Need is getting married. Need is going for the jatra. These are religious needs. Greed is having those rave parties and making crores overnight. So there has to be a distinction. And why is the police there? इतल्यो गाडयो दिल्या इतले हे दिला कित्याक दिला हफ्ते कलेक्ट करपाक तेंचे. सो यू हॅव टू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 2 people. One who is a lawbreaker, one who is only a goinkar, following his ethos.